नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टिकार कार्यावळीक सगळे येवकार. सद्याक एक साष्टीक एक नवो इश्यू पेटला तो म्हणजे पयर आमचे सीएम जेन्ना ओपिनियन पोल टेच्या दिसा बाणावले येयले तेन्ना बाणावलेचे आमदार वेंकटे वेळीकर हांणी तांकां सारको दुसरो बांदोडकार म्हणला आनी तो कॉन्टेस्ट मात्र कामां करता हातूंतल्यान म्हणल्यार सद्याक साष्टीक एक हे रिफ्लेक्ट जाता की बांदोडकराचें नांव त्या दिसा कित्याक आनी आमची सारको अस्मिताय दीस आसतना हो इश्यू कित्याक अशें तरेचो एक विचार फुडें आयिल्लो आसा आनी ताका लागून एक वातावरण नाही म्हणल्यार मातशें खदळ जाल्लें आसा. आनी ह्या सगळ्या हाजेर काल केळशेचो सरपंच डिक्सन वाज हाणें हो इश्यू काडलो. ताका लागून डिक्सन वाजाकच आमी हांगा आमची चर्चा करपाक डिक्सन येवकार. डिक्सन म्हाका एक सांग कित्याक इश्यू कितें आनी कित्याक लागून इतलो आवटबस्ट कित्याक? पयलीं सुवातेर इश्यू म्हणल्यार जेन्ना आमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचो MLA who have always projected that BJP is a corrupt, CM is the worst. He have said that failed government on all sides. तो जॉब स्कॅम तूं जाणा आपण हे नांव सांगतलो तें नांव सांगतलो आनी आमकां इतले आहा दिल्ली वचून प्रेस गेले मागीर तेगेले MLA तेगेले MPन गोंया आपण आनी CM मागीर बायलीं नांव घेवपा ना म्हूण सांगलें. सो हे सगळें कोत्ता आसतना सडनली CM वन ऑफ द बेस्ट एंड इक्वल टू बाळासाहेब भांडेडकर. सो आमगलो कायदो जाता विचारपाक मग कित्याक लागून कित्याक जेन्ना आमी MP इलेक्शनाक तरी आमचे बरे तरी लोक येयलो आनी आमी तरी तांकां सपोर्ट आमकां तेमी सारकें कितें करून केलें सारकें कॉमनल BJP बरो न्हू पूण तोच मनीस आयज हय. सो आय हॅव द रायट टू आस्क बिकॉज वॉट हॅव चेंज सडनली एंड I feel that there is a lot of scene behind it. तें बेश्टें जायना. There is something that which time will tell. So हें दिसता म्हाका. आनी दुसरें म्हणल्यार CMन फायल क्लियर केलें म्हणटा न्हू. सो म्हाका दिसता क्लियर करपाक आमगेर जाल्यार म्हाका मेजर काम कांय दिसलो ना बेणावली कॉन्स्टिट्युएन्सी. आतां कोलवा is a beautiful which is very close to us. आमी कोलवा every day वचपी ह्या दिसा देखून. STP plant was started in the I think Kaitu asam start जाता. Yeah, that was a wrong place. See, iconic beach and STP is a smell gani. It can be a modern, it can be anything. But being in Kolwa area itle prime location, instead of coming up with a nice tourism project, you have given that. And there he is praising, yes, Boryantu Boro, but Boryantu Boro project, sewerage is the must, underground cabin, but not there. So that is my question to our MLA is, what CM have done in तुगे फायल सगळे क्लियर केले म्हणटा कितें म्हाका जाल्यार काल आमी अलेक्श करप गेले रिटेनिंग वॉल 3 वर्स तूं म्हणटाले आमी कोण घेताय ती जायनाय आमगेले फिशरमॅन आमगेले ट्युरिस्ट बोट घेवन तांकां त्रास जाताय. सो वॉट आर द फायल्स क्लियर? सो दीस इज माय ओनली सबमिशन. आनी एक हें म्हाका फकत कितें जालां कितें जालना ताजेर मागीर उलोवयाच आमी. एक म्हाका सांग बांदोडकारा कडेन कंपेर केलो आनी ऑन दॅट ओपिनियन पोल डेटा दॅट हर्ट्स यू एज अ बिकॉज ऑफ जॅक सिकेराक प्रेज करनासतना बांदोडकाराक प्रेज केलो दॅट समथींग हर्ट्स यू. सी मगे पॉलिटिक्स इज व्हेरी स्ट्रेट. वी आर मॉडर्न पॉलिटिशियन. वी डोंट वॉन्ट टू मिन्स द वर्ड. मगेले इंट्रस्ट कितें आहा बाणावल्यान तूं आय विल नॉट टेक अप दॅट. मगे माय सदां म्हणटाली आवय सदां म्हणटाली बाळासाहेब भांडोडकर येसो आनी मनीस मेळना म्हणटाली. पूण त्या टायमार कितें जालें ही वॉज द फर्स्ट CM आनी तेणें हें सगळें करपाक जाल्लें एड्युकेशन रस्ते उदक लायट करपाचें. पूण इश्यू इज नॉट टू प्रेज भांडोडकार. ओपिनियन पोल जे आमकां साश्टीक जर आमी साल्वार जाल्यार बाणालेसून नावेली कुडतोरी ही सगळी वेगळी लीड मेळ्ळी आनी हे लीडी लागून आयज आमगेलो MLA म्हूण आहा नाजाल्यार महाराष्ट्रा एक जिल्लो आसतलोले आनी कोण आसता खबर ना. हय. सो इश्यू इज जॅक सिक्वेरा. आतां काल देखून पळय तुगेले इंटरव्यू पळयता हांव आमगेलो एकलो आदलो फ्रिडम फायटर आमचो कोंकणी लेख तो म्हणटा जॅक सिक्वेरा आय एम नॉट एक्सेप्टिंग एज अ लिडर. तो म्हणटा. सो आतां तेजेर चर्चा कोण नाही तेंच उतर तरी आमी म्हणलें जाल्यार इट वूड बी अ बीग थिंग. सो यू हॅव टू लिसन टू द हिस्ट्री. बट हिस्ट्री टेल्स यू दॅट यू कॅनॉट कंपेर अ पर्सन दॅट यू आर से यू आर मोस्ट करप्ट, यू आर इन्वॉल्व इन जॉब स्कॅम, your family is involved, I have the proof. Now you say, tell me, no, what have changed in last 2 days?
Is this a political angle or हम सब एक है? So all the issues are settled. What has been changed? See, I'll tell you, in coming days or coming months you will come to know. See, किती असता? Everybody want to survive in politics. हे पुढे गठबंधन आणि पुढे alliance म्हणताय. No, I'll tell you one thing. They only want to get re-elected. त्यांक गोंयचे कांय पडना. सगळ्यांना थोड्या जाणां. त्यांक कितें दिसता लोकां बरो इश्यू काडलो एगेन्स्ट बीजेपी आवय लोक हांगा म्हणटा हिंग गेले थिंग जाले थिंग दोंगर कातले थिंग गेले पूण फेकीन जालें कितें वॉट इज द रिजल्ट जालें कितें कांय ना सो ओन्ली आमी इट इज जस्ट वन वे टू प्लीज द पीपल एंड टू रिटेन योर सीट बैक आई एम टॉकिंग अबाउट बेनालिम एंड माय चार्ज इज काम करना आसतना आपण आनी एक चांस दी फिर एक बार तू चला दिल्ली की जाते और एक बार एंड यू हैव सीन व्हाट दिल्ली मॉडल इज उदकाचे तू चयला पावसान बुडटा गिमान लायट ना गिमान तुका उदो ना टँकरान उदो हाडटाय सो दोज इश्यूज which Delhi is one of the most polluted in you've seen that so I don't want that model to come here. It is because of AAP. It is a perennial problems of Delhi. Yes, so what I'm trying to tell you is this is the same symptom they want to carry on. कित जाला बाणाल्या तो last आमगेलो MLA power आसलो 1999. From 1999 we have gone just because of the party or naka to jayo but finally always in opposition amka no mother no father we have to ek koti घेवन भीक मागून काम कर रे हांव तुका सांगता in our constituency Luisin Faleran rost केल्ले no infrastructure तोच आहा Luisin Faleran it was falling under Naveli until Varka new rost मुटा ते खूंय जाल नाही. There are no new roads. आता आमगे नशीब कितें बरें बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी एक ब्रिक्स समीट जाता इंटरनॅशनल आनी कितें जाता जायते जाता आनी येतना ते रस्ते चाक जाताय लायट्यो चाक जाताय नाजाल्यार तूं इंटरनल रोड चोय आमगेले चर्चिलान गायलो ते हॉटमिक्स गेलो तेच आहाय आतां म्हाका न्यू रस्तो दाखय आनी सो वॉट इज द डेव्हलपमेंट इज जॉब्स वी हॅव टू फायट फॉर आवर जॉब्स वेर आज आमी भाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी भुरग्यांक आयज भायर वचता जॉबा लागून कोण जोगोडना जॉब स्कॅम ते वेगळे ते आज जाला तेजे हायलायट पॉलिटिकल बट वेर आर द जॉब्स वेर इज पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन फॉर अस आमची इतली स्टार हॉटेल आहाय म्हणटा आमी कोलवासून भाणाले tourism oriented belt so public transport na अरे ते चोड आमकां आतां वी आतां मायनिंगा म्हटल्यार ट्युरिजम इज द नंबर वन रेव्हेन्यू वीच द स्टेट इज गेटिंग नाव यू टेल मी नाव इतलो रेव्हेन्यू तरी आमकां मेळटा जाल्यार आमगे कोस्टल बेल्टाक गव्हर्मेंट यू हॅव टू फायट टू गेट द फंड्स बेटर रोड्स सेफ्टी ऑन द बीच CCTV proper parking and all kind of illumination. These are the things we need to get cleared. But ते तो जायना. एक म्हणटा की बाणावल्या कांयच जावना. कारण तो म्हणटा आपण केला आपण म्हणजे तागेले एक पिक्चर इज अ डायनॅमिक तो म्हणल्यार आमचो लँग्वेज डायनॅमिक MLA देन दॅट मॉडेल ऑफ दॅट हे आमचे क्लिनिक्स हे स्टार्टेड एज्युकेशन आपणें बरें केलें म्हणटा काय जावना म्हणटा. कोणाच्यान मेडिकल कॅम्प करपाक न्ही दीज आर ऑल मेडिकल कॅम्प्स आर स्पॉन्सर्ड. अरे ती आमी तारवटे आमगे गोवन सिमेंट असोसिएशन आमी कितली मेडिकल केली तूं जाणा न्यू हॉस्पिटल आतां ती सगळी म्हणटाय दे आर फंडींग म्हज्यान फाल तेसो कितली करपा जाताय बट दॅट इज नॉट डेव्हलपमेंट. आतां तुगेलें एक हॉस्पिटल तें म्हणटा आम दोतोर हाडटाय कित्याक तेच तेजो फायदो आहा वे यू आर स्पेंडींग. पण आनी एक दुसरें म्हणटा तुमगे तें हॉस्पिटल जावपा म्हण तो प्रोजेक्ट कसो उरला खंयचो हेल्थ सेंटराक भितर तें एक हॉस्पिटल तें तशें उरला. सी you have to be smart in politics. You have to get the job done and not by criticizing all the time. You have to be honest. आता काल तेणें दाखयलो बोदल म्हणो कितो बोदल म्हणो कितें सगळें दूध का दूध पाणी का पाणी ओवरनायट सगळो बरो जालो बेस्ट. आय डोंट सेइंग दॅट चीफ मिनिस्टर इज बॅड ऑर डुईंग रॉंग थिंग्स. ही इज आवर चीफ मिनिस्टर. Why you are comparing Benzi to आमचो चर्चिल आलेमांव? See in politics no friends no enemy म्हणटाय ते परमनंट आमगेलो चर्चिल म्हणटा आतां तेंय जालें न्हू. सी यू जस्ट सी द रेकॉर्ड न्हू अरे आमगे सगळो लोक चिंता सडनली ताका कितें हितू प्रेज केलो एन कंपेर टू भाऊसाहेब बांदोडकर. सी वेन यू कंपेर हिम वेन यू आर आउट ऑफ ऑफिस ही स्टील परफॉर्मिंग न्हू
ती काल तूं तेका सारको एक्यूज कोत्तालो तूं म्हणटालो बुटाडी तूं म्हणटालो DLF तूं म्हणटालो हिंका तुत्ताय तिंका तुत्ताय कोण सेंड यू तूं म्हणटा जॉब स्कॅम द वर्स्ट गव्हर्मेंट यू चॅक हीज रेकॉर्ड यू सी वॉट ही वॉज टॉकिंग एंड वाय आवर रेप्रेझेंटेटिव्ह ऑल ऑफ अ सडन इज प्रेझिंग हिम सो हे क्वेश्चन आहा म्हूण मंगेलो इतलोच वेर इज द डेव्हलपमेंट बेनावलीम शो मी द प्रोजेक्ट अरे कोलवा तरी बीच तुमकां साफ करपा जायना यू सी कोलवा इज वेरी डियर टू अस एंड आय कॅन टेल यू दॅट आयकॉनीक बीच वचून चोय मरे थिंगा यू सी हाव धर्टी इट इज ते गाडे आहा थिंगा कोण आयस स्केटिंग ता कोण आनी कितें कॅन यू गो ऑन दॅट बीच सो वॉट कायंड ऑफ representation we need see you don't need government to do that things you understood no but they are building some that mall type here this project is coming there see हांव आतां सांगता हो प्रोजेक्ट येता न्हू हो प्रोजेक्ट इज समथींग I have already म्हणजे ऑब्जेक्शन हांवें रेज केला हो तरी प्रोजेक्ट थिंग येता कोलवाकारां सारको दाखोवपा जायो हो कितें येतले कोलवाकारां कितें मेळटलें प्रोजेक्टाचेर आय एम वेरी सरप्रायज दॅट आमगे MLA एग्री जालो बट टुरिजम मिनिस्टर हॅव सेड आतां ते मोडपाक गेले जाल्यार तेज टायम टू टायम काबार जावपा जाय बिकॉज आवर पीपल वील लूज द बिजनस आनी जेन्ना न्यू बांदताय जाल्यार कोलयेकारांक ही आहाय ती थिंगा मेळटली वो दुसऱ्या कोणा मेळटली सो हे म्हगेलें क्वेश्चन आहा आनी हांव कोलयेकारा लोकांक सांगता हो प्रोजेक्ट तरी तरी थिंग येयच न्हू पयलो वायट पेपर दाखोवपा जायो आनी डिमॉलिश केलें म्हणून एक पाट तेंचे वचोन पड म्हणून 2 वर्स देखून जायना जाल्यार कितें करपाचें सो दीस आय वॉन्ट टू टेल आमगे कोलयेकारांक कित्याक आमगे सगळे फ्रेंड चलयता थिंगा आमी थिंगा बसपी फाल्यां तांकां डिस्प्लेस केले आनी तुगे तो 6 म्हयन्या म्हणजे 8 म्हयन्या प्रोजेक्ट जायना तुवें आतां चयला तेंगे ट्युरिजम दर्शन प्रोजेक्ट आहा तो आजून जालो ना तेंगेलो सारको सो दीस इज द फियर सो आय वॉन्ट मेक शुअर दॅट आवर कोलवणकार आनी आमच्या गोंयच्या लोकांक हे न्यू कॉम्प्लेक्सांक सारकें क्लीन ब्लॅक एंड व्हायट दाखोवपा जाय हे तुगेलें शॉप आसतलें हें तुका मेळटलेंच तूं हिंगा आहा तो थिंग वचपाना ना तुका काण सेकंड फ्लोराचेर घालीत मागीर तूं म्हणीत हाल बिडींग करीत तूं बीड कर आनी घे म्हणून सो ऑल दोज थिंग्स हॅज टू बी क्लियर डिक्सन तुमगेले आतां इज टुरिजम बँक आमगे इतले एक्टिविटीज चालू आहा तितले हॉटेलां आसात सगळे आहा तुमगेले जे पोस्टल बँक आहात ते कामाक भायर वतात आनी भायले जे कोण बिहारी झारखंडी जे तुमगे बँटा येतात सो दीस इज ना इम्बॅलन्स टायप तुमगे हांकां भुरग्यांक थिंगाच हे मेळप सारकें तशें कांय जायना ना कितें आसता न्हू आतां ती एक फेज आसलेली जे लोक भायर वयतालो आनी आमगेले लोक बिकॉज ऑफ द पोर्चुगीज पासपोर्ट ते भायर गेले बट आय कॅन टेल यू ते सगळे आतां भुरगे यंगस्टर आहात ते कडेन रावतले बट एवरीबडी वील कम बॅक ते सगळे गोंया सपोर्ट करताय पूण अल्टिमेटली आमकां इश्यू कितें जाला गोंया एक बिजनस तरी रन करतलो जाल्यार आमगेले भुरगे आमकां मेळ्ळे फॉर एग्जाम्पल टू वर्क इन अ रेस्टॉरंट गोंयकार तुका मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट इन ऑल हॉटेल फॉर दॅट वॉट यू मस्ट डू यू मस्ट हॅव अ गूड तुगे IHM आहा तशें करून एक बरी केटरिंग सर्वीस हें जाय तुका इंडस्ट्री जाय कोस्टल बेल्टाक where you have to go not as a cook or sorry not as a waiter or you have to go as hotelan pay sagde GMI front office manager they are drawing good salary in lakhs of rupees so we have to target in that you have to target in accountancy you have to target in HR you have to target in being a good chef you have to train people to be as a general manager so these are the things what we must do हेच काम आमगेले बोटीचे कोताय हे काम ते थिंक कोता जाल्यार इंक तांकां कितें सिरीयस मेळना बिकॉज सी नोबडी इज फायटींग फॉर एम्प्लॉयमेंट एक्झॅक्टली बिकॉज ही सरकार जॉब दिवपाक जायना सगळ्यांकूच बट you can work in our hotel industry and can get that job where an outsider is working. Issue is not about the small job. What about the manager post? We have to get qualified. You have to be qualified, come out from the college in the culinary to be a chef. You don't go there as a cook. Amge burga cook रावपाचे आणि व्हडल्या हाय ते पोझिशन तेम घेवपाची. So you have to justify. So that is the reason. आमकां हॉटेलां हाय म्हणून जायना हॉटेलांत जॉब जाता जाल्यार वी हॅव टू ट्रेन आवर बॉयज एंड गर्ल्स टू गेट अ जॉब स्पेशली गर्ल्स आतां काजार जाता जाल्यार तुका तूं जाणा इतलो तुज्या चेवडाच्यान बेकार रावपा जायना
if you get a good job of 40-50,000 salary in the hotel where people are getting, they have built a career. Here what we do, we don't have anything to build our career. So we have to have... So either they have to go as sales girls, front office, and then waiter in the bar. These are the things. See, we have to target. So where, if I am telling you, this is what I am looking for. I am looking for qualified people so that we can give them a job. Identity crisis ते म्हणतात आमचे लोक भायर वतात, भायले लोक हांगा येतात, सो आमचो कल्चर हे जाला. सो कितें दिसता खरेंच आयडेंटिटी क्रायसिस काय असले कारणाक लागून हे जाता? See, identity crisis are two things. One is migrate for jobs, and that will always happen. See, आमता आज education, आमची भुरगीं शिकोंक high शिकोंक सोदता, and they want to go out because once you finish your college, you get a on-job training, and then they hires you. That we don't have here. आता तू म्हाका सांग, आता तू गेले हिंगा आमगेली फॉर्मेटिका हे आहाय, फार्मा कंपनीज आहाय, तीत इतलो स्टाफ आहा, ते चोयल तुवें ते भोंवताय ते सगळे घेवन, they are coming from Kolhapur, Hubli and Sangli and all. I mean, they are qualified. Yeah, because what they do, they are not hiring Goans, they are hiring them, but they are all qualified. See, they took because pharma is so we need to train Goa. We have to train them that they get these jobs, especially the women in Benaulim industrial estate. So they have to get qualified to get those jobs because pharma is a big thing. It is like it's something which is not like a tourism or something. A factory manufacturing medicine is something which will be all the time. So we need to work on that. And identity crisis, see, today if we go to see Canada, identity Canada is it is mostly by Sikh. So you cannot stop when you go legally. You go other places, you go to UK. How many Indian origin MPs are there? So identity crisis is everywhere. आमच्या गोंयांत कितें म्हणटा आमी गोंयकार. See, गोंयकारां तरी आतां भाट इंकताय कोण गोंयकार. You see the price what people are selling the houses and just a plot anywhere, and people are buying from outside. So you cannot say we have to blame ourselves. आता पळय tourism decline जालें जाल्यार आमी रावपाक शिरी पडा कितें वायट जाता. एग्जाम्पल म्हगे रेस्टॉरंट म्हगे हॉटेलान म्हगे एरिया तरी कोणी वायट करता जाल्यार आमी ताका चोवपा जायो, and we have to correct it. See, now North Goa, there are a lot of issues are happening. In North Goa, what happened? It is a party place. See, party mulki deha. It is certain time. 10 o'clock, 11 o'clock, 2 o'clock, shut. You cannot disturb the people. Now, this is what is tourism. When you have quality tourism, when you ask for quality tourism, quality tourists will come. When they will come, they will dine and so identity crises are there, but I think so that phase is over. There are a lot of opportunities, and I think it is not as bad as what that is. Labor will come. Now, example, Bihar, Jharkhand, when their states will offer them jobs, you will not find them. Since because these states are backward, other Bihar, if they have five karkhane factory, they will all go back. Finally, you have to. It is your home, and this is labor crisis. Labor amka very difficult. Basically, I mean, politician, journalist, politician, सगळे आता भितर politics आयल शिवाय आमगे केन्ना इंटरव्यू काबार जाता. सो म्हाका एकदां सद्या बाणावले भितर कितें हें आसा आनी तूं इतलो हें आसा बिकॉज ऑफ एनी ताजे फाटल्यान कितें आसा रिजन आसा political reason आसा. See, as a sarpanch, I have last 2.5 years. People have to judge me if I have done a good job, and I do my best. But when you look Benaulim constituency, Benaulim is ready for a change. And Bodal Mutato Horizontal 27 because he want a representative of the people who will not get asked votes based on the party. Performance is important. So I think performance is important. Why? Amka ek leaders who will be a part of the government. See, Jikone law and the opposition law atapai.
लायट फ्री दित म्हणली, उदक फ्री दित म्हणले, एड्युकेशन फ्री दित म्हणले, अनएम्प्लॉयमेंटा पयशे दित म्हणले ऑन देअर मॅनिफेस्टो, आनी जॉब दित म्हणले, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट. मागीर आनी 27 येतले पावरांत. सो दीस इज अ क्वेश्चन. सो माय मेसेज इज डोंट गेट फूल with the same slogan, we will do this. We have to ask what you put in a manifesto zala कित्या जालना ना आमी पावर आयिल्लो नाय 27 येतले ना. सो 27 आमी आड्या. सो कोण जिखतलो आनी तो ही वील बी अ पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. सकी आमच्या लोकांक जस्टीस मेळटलो. म्हणजे कितें भुरग्यांक जॉब जायो, ट्युरिजमाक आमकां तितलो आमगेलो पाय मेळपा, डेव्हलपमेंट ट्युरिजमाचो रेवेन्यू आमकां मेळपा जायो. वी हॅव टू गेट बेटर इन्फ्रास्ट्रक्चर. आमगेले स्टेक होल्डर जे बिजनस पीपल आहाय न्हू, वी नीड टू सपोर्ट ऑल ऑफ दॅम. वी नीड बेटर पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. सो 27 इज डेफिनेटली अ चेंज. खरें बदल जातलो. वाद बदल जालो तो म्हाका दिसता. See, this is what I say. Do not ask the voter and कितें पार्टीक लागून वोट मागना काय. मनशाचो आहे, परफॉर्मन्स आहे, and delivery. See, there is two things in. There is no second place in politics. Okay, मनशा गेले डिलिव्हरी चोवपाचो इम्पॉर्टंट. परफॉर्मन्स कोतलो. सी बोवाळ मालो असेंब्ली उलयलो, असेंब्ली म्हज्यानी उलोवपा जाता. असेंब्ली ओपोजिशन. सी देर आर टू थिंग, ट्रेजरी एंड द ओपोजिशन. ट्रेजरी जॉब इज टू लिसन रुलींग आहाय ते, आनी ऑपोजिशनाक इश्यू रेज करपाचे. बट रेज करून आमकां कितलो बेनिफीट जाला ना, कांय जालें ना. सो दॅट वाय आय एम सेइंग 2027 is definitely a game changer in Benaulim, and not only Benaulim, it will be in Goa. As far as Benaulim is concerned, Banalkanang 27 they will vote for individual performance, delivery, आणि तुगेला honesty म्हणटा येते ना. आत्या म्हणटा honesty, honest politics म्हणटा येते. एक राज्या कडेन सारके वॉशिंग मशीनाक साप हे आमकां कळोन येयला. सो there is no honesty in politics. If you tell me there is no honesty in politics, लोक पिसना, लोक सगळं जाणा. So to coming to your answer, yes, definitely we have to look as Benaulim to develop and grow. Benaulim आमकां बस चुकल्या आज 15 वर्सां. We have missed the bus of development, jobs for our children. That is what I am aiming for, and I think 27, as far as I see. So in this game-changing game, are you the player? I can say that I have my mind, and again on my performance I have to see that in next 2.5 years what we have left as a Sarpanch, I have to deliver. We have to do performance, and people will judge. And I think how to say the last म्हाका 2 वर्स मेळ्ळे न्हू. कोलवा म्हणटा हांव सगळो साफ करून दिता. I need 2 years. If I'm just telling you, Kolva is very close to me. Kolva beach म्हणटा ती घाण जाल्या. हांव थिंग गेलो जाल्यार कोण आस्क्रोट इंगता, कोण थिंग बेलपूर इंगता. सी देर इज नो डेजिग्नेटेड प्लेस. So अशें म्हणटा तुवें केळशी चेंज केला कितें आहा? See what I you can compare that. This I have done in Keshi, this I can do in what I'm trying to do. आमकां कोलवा बीच म्हणटा ती इज आयकॉनिक. तुका मोडगोंयचो लोक, आमी भुरगेपणान कुडतरे लोक, सावंडे लोक येतालो, ते आमकां दिसती पण आयज. We don't see that. That is, see, but I'm saying, I am talking about cleanliness. I am very much punctual. We have to have designated places. We need to have good cleaning system. We need to have, it is a place where when you go there, if you feel that kolvacho varo, to kolva varo ata na, ata te krikan poi kon gaण सोडल्या krikan. This is stupid. This is very simple. You don't need rocket science to stop that kind of things. So, Dixon, you are saying that in 2027 there will be a game change in Benaulim. Benaulim is because Benaulim constituency. Game changer काय जावप ना पण बाणावली सुधारतली. See, बाणावलीचो लोक एकदम they don't want, they are not asking much. What they are asking is आमकां job जाय. तुका सांगला, we have to fight in that job. See, we are youth empowerment. आमी युथाक कितें करूंक शकताय ते. आनी दुसरें म्हणल्यार कित्याक बाणाल्यांक आमगेलो we have not got the due what we supposed to get. म्हणजे ओवरऑल एज अ ट्युरिजम प्लेस, एज अ ट्युरिजम रेव्हेन्यू आमकां ते पयशे मेळनाय. सो दॅट इज वॉट इज इम्पॉर्टंट. वॉट पीपल आतां पळय
restaurant wale, shack wale. See, there are no proper access on the beach. You understood? So all those things are very important, that Benaulim has to be a model. Benaulim has to be a place where people will constantly, they will always feel that things are improved. Things have improved, and this is what I am saying. We have to showcase that, and I can tell you, it is not rocket science, but we have to elect a person who will be a part of the government, and that will be that things can happen only when you are in power. You can do your things. So it's very important. So आजरा मी आमची ही भासाभास थांबयतात डिक्सन देव बरें करूं आनीक तूं म्हणटा अशें 2027 फुडले वर्स बसून जाय जाल्यार अशें करून कितें जालें आनीक बाणावलेचे ते सगळो कोस्टल बेल्ट जर बरो जालो जाल्यार भायले लोक चड ट्युरिस्ट चड आमी गोंयकारां पासून थंय येवन नाल्यार आमी हांगा साकून आमगेले हॉलिडेज करपाक आमकां भायर वचचें पडटा गोंया इतलें लागीं आसतना कित्याक आमकां ते खंय आनी कितें करता म्हणून आमकां बसून येवपाक मेळटा आनी हें हांव सांगता आसतना गोंयकारांची ही इच्छा आसता ती म्हणटा की ती इच्छा पुराय जावं दी मागीर तो गेम चेंज जावं काय जायनाका मेन म्हणटा ती बाणावले बरें जावं इतलें म्हणल्यार तें तुका दिसता जाल्यार म्हाकाय दिसता सो हाजेर आमी ही भासाभास थांबया देव बरें करूं आनी आमचे जे सगळे पळोवपी आसा तांकां देव बरें करूं पळय रावात गोमंतक टीव्ही